A31 Sorves Pora Eklat Steva A31. Sorves Pora Eklat Steva Sasna Sasna Namantuka Sorves Pora Eklat Steva Sasna Sasna Naman Tuka Tumbo Vorto Tumbo Veda Tushi Moima Soglang Fanta Tumbo Vorto Tumbo Veda Tushi Moima Soglang Fanta Sorves Pora Eklat Steva Sasna Sasna Naman Tuka Sorves Pora Eklat Steva Sasna Sasna Naman Tuka. सगळ्यांक तुमकां ह्या मिसाचे भेटेंत खेरीतपणी येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन ह्या मोगाच्या काळांत आमी आसां आनी जेन्ना देव मनीस जालो आमचे पासत आनी आमचे मोदें जेन्ना तो आयलो तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी ह्या देवाक अणभवूंक जाय. आमच्या काळजान येवकार दिवंक आमची काळजां आयतीं आसूंक जाय. पूण जायते पावटी आमी देवाचो मोग ओळखून घेवंक ना, अणभवूंक ना आनी हे परी आमी देवाच्या मोगाशी पयस पयस गेल्या. तर आमच्या पातकांची आमी दूख धरून देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पुर्विदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवळ अपराध. ह्या पासत पैकी वच सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. Page number A4, Moima Deva Kunt Sorgi. Moima Deva Kunt Sorgi Ani Shanti Taja Ishtahak Sansari. Moima Deva Utsorgi Ani Shanti Taja Ishtahak Sansari. Sorves Pora Deva Sorgincha Raya Sorpovidar Deva Baba Amin Dukana Moskan Kota
सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी मोहिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोम्या देवा देवाची शिली तू संसाराची पाप काढाय आमची नागलूट गो तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी मोहिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेचे येशू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर मोहिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी मोहिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी प्रार्थुया सोर पोरवेदार देवा आमकां तूं दिसोनाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तूं काडून उडयताय आमचेर तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मानान वाखाणूंक आमकां आदार दी हे आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता नांवी बागेवन जुआवान बरयलोले पयले चिठी बेले वाचप म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटा हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमोवन येता होय म्हाका ताजी वळख आसा अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो असल्या मनशा सवे स्वत ना पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवे खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला हाचेच वरवीं आमी ताचे सवे आसा म्हूण आमकां खात्री आसा जो कोण देवा सवे आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेसू चल्ला तशेंच चलचें म्हजे मोगाच्या भुरग्यानो हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना बोगोर एक आदली आज्ञा सुरवातेक तावन तुमी घेतल्या तीच ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं तावन घेतलो तोच संदेश तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटा ती कोरे नवी आज्ञा कारण काळोख गेलो आनी कोरो उजवाड परजळूंक लागलो जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या बाबाक जळटा तो आजून काळोखांत आसा पूण जो कोण आपल्या बाबाचो मोग करता तो उजवाडांत जियेता
आपूण आदलून पडत म्हूण ताका कसलींच भिरांत ना. आपल्या बाबाचो द्वेस करता तो काळोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता थंय तोच नकलो, कित्याक काळोखांत ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे वळखकार. आयकोल्या देवाचो उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासो प्रितम संतोसो म्हणया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासो प्रितम संतोसो. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात, शेकान शेक प्रितमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटाक तारोण ताचें. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासो प्रितम संतोसो. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या परजांक कळोयात ताचे कौतीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो वर्तो, मान भोवमान ताका फावो. ताचे इतले बे आनी खंयचेच देवाचे ताचे इतले बे दवरचे. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासो प्रितम संतोसो. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय, कोणींतल्यो फकत बावल्यो, काणयांतल्यो फकत बावल्यो. पूण आमचे परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. ताचे आसोना भोंवती तेज आनी मोहिमा फांगतात. देव मंदिरान जिगजिगतात ताची पदवी आनी सोब. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासो प्रितम संतोसो. उद्गाराक उबे रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. परजांक उजवाडायत तो उजवाड, तुजे परजे इस्रायलाचो प्रताप. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेचे शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेमाक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां ते प्रमाणे कोवळ्याचे जोडी ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमांव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलेल्याक पळयल्या शिवाय तो मरो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी दावाची तूस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरसांक उजवाडा तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशयी म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिमावान
ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्यांनी गुपीत चिंतना उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें इंग्लीश भाशेन म्हणलेलें आसा, ईच डे इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस, and what we make of this day is our gift to God. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन हो दीस जेन्ना आमी सारतना आमी बरे भाशेन सारुया. देवाची वळख, देवाची जाणवाय, देवाचो अणभव आमचे सोबें जो आसा तो आमी दुसऱ्यांक परगटुया. जावं ती आमच्या उतरांनी, जावं ती आमच्या कोरण्यांनी, जावं ती आमच्या जिविता वयल्यान. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कशे भाशेन जेजूक देव मंदिरांत एके भाशेन भेटयलो. तशेंच भाशेन आमी आयचो दीस देवाक भेटोवया बऱ्या कोरण्यांनी. मोगाच्या भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां जाल्यार आमकां मारयेची एक खास गूण दिसून येता. आनी ती म्हणल्यार जें कितें घडलें तिच्या जिवितांत तिणें आपल्या काळजांत दवरलें. अशें म्हणूं जाता की आंकवार मारिया देवाचेर चड विस्वास दवरताली. फुडें तिच्या जिवितांत कितें घडटलें तें ती नकळो आसली, पूण देवाच्याच आदारान, देवाच्याच बळान तिणें एके भाशेन देवाच्या येवजणेक आपलो होयकार दिलो आनी तिचें जिवीत एके भाशेन सुफळ जालें. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरता तेन्ना आमी अशें म्हणिना देवा आमचे वयल्यो आडकोड्यो, आमचे वयले टेम्पटेशन, आमचे वयल्यो डिफिकल्टी पयस दवर म्हूण. पूण जेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरता तेन्ना आमकां देवाची घोटाय मेळटा ह्या अडचण्यांक, ह्या डिफिकल्टीजांक फुडें करूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, हेंच आंकवार मरेच्या जिवितांत आमकां दिसून येता. आनी खेरीत भाशेन हेंच आमी आयच्या दिसाक आमच्या जिविता वयल्यान करूंक आमी निचेव घेवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां दिसून येता जो कोण आपल्या भावाचो वा भयणीचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. आमी सगळीं जावन आसा क्रिस्ताची सांदे. आनी मागीर जेन्ना आमी क्रिस्ताचे सांदे जाता तेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करूंक फावो, एकामेकाचो आमी सेवा करूंक फावो. खंयसर आमकां भेदभाव दिसता तेन्ना आमी काळोखी मनशां कशीं जियेता. आमी एके भाशेन जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी म्हणलां, देवाचो मोग आमच्या काळजांत आयला. हो क्रिस्मसाचो काळ जेन्ना क्रिस्तान आमच्या काळजांत जल्म घेतला, तशेंच भाशेन एकामेकाच्याय काळजांत ताणें जल्म घेतलेलो आसा. हेच परी एकामेकाक आमी मानान फावो, एके भाशेन आमी दुसऱ्यांक मानान लेखूंक फावो. दुसऱ्या मदें जेजू आसा म्हूण आमी वळखूंक फावो. आनी तशेंच भाशेन जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करता, दुसऱ्यांचो मोग करता, आमी तांकां न्हू पूण देव तांच्या काळजांत जियेता, तांचो मोग करता म्हूण आमी समजूंक जाय. तर आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी मारये भाशेन देवाचेर आमचो विस्वास दवरूंक आनी खेरीत भाशेन आमचो हो दीस एक देवाचें देणें करूंक आमी ह्या मिसांतल्यान आमकां सगल्यांक मागून घेवया.
Page 36, C18, page 36, Yadni Kundo Somor Pita. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नव्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरतीं देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बांदता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सोयंबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो. सोमेस्त मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोठ परगोटुया. Jésus melo, Jésus জীবন জালা, Jésus নবিয়ান এতলো. Jésus melo, Jésus জীবন জালা, Jésus নবিয়াन এতলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंती बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोणीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे दावाचे माये सांगाती, तिजो पोती बागिवोन जुजे, बागिवोन दोर्म दुता आनी सोर्व काणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर परवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकेराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राव सोडकी पोवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Page 58, D21. तुजेशी येता जेजू. ताला
प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, तुज्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला. ताच्या बोडान आमकां तुज्या मोगान तीर कोर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावन दी. हे आमी मागता तुज्या प्रिथिवंत पुता जेजूचे नांवी. Amen. सो मातशी बसात. फादर एल्विनान हें आमचे पासत मीस पेटयलेलें आसा. ते बेलगांव खानापूर म्हणटा पळय थिंसर एका इस्कॉलांत इस्कॉलाचो सगळी बंदोबस्त पळयतात आनी तें इस्कॉल म्हणा हितून गरिबां पासत आसा. सो ते मिशनार कशे आसात ताका देव बरें करूं म्हणटा हें मीस ताणें भेटयलेलें आसा म्हणून आनी प्रवचनूय केल्लें आसा. तर हेरांकूय जे हांगसर आमकां मदत करतात, गायन करतात, वाचप करतात, हांगसरली मांडावळ मिडिया सगळ्यां पासत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्या जाणांक हांव दिनवासतां कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येतात आनी मिसान वांटो घेतात. कित्याक साहेब आमचे पासत मागता आनी ताणें आमकां भरपूर दिलेलें आसा. ताका दिनवासच्याक आमी आर्गां दिवच्याक हांगसर येता. तर तुमीच न्हय हांगसर हाजीर आसलेलीं पूण कितलींशीं जाणां मिडियाचेर आख्या संवसारभर पळयतात आनी वांटो घेतात. ह्या मिसान तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां 30 तारीख फाल्यां सकाळीं 2 मिसां आसतलीं 7 आनी 8. ताच्या उपरांत इगोर्ज बंद आसतली म्हणजे विजिटरांक आनी ट्युरिस्टांक. पूण फाल्यां हांगसर एक खेरीत मांडावळ आसतली. तर ती फकत खास ते पाद्री पासतूच. ताका लागून फाल्यां इगोरचें म्हणून हितून सकाळचेंच मिसां आसतलीं. मागीर लोकांक हांगसर येवंक जावचें ना. पयलेर मध्यानीर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. आमी 11 हांगसर हाजीर जावंक जाय. म्हणजे 11 आयलीं म्हणटच 11:30 आमी मागीर पवित्र बुजवण स्टार्ट करुया 12 पर्यंत. म्हणटच ह्या आदलें वर्स जें गेलेलें आसा कोविडाक लागून खूब वस्तू घडलेली आसा त्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. आनी नवें वर्स ताच्या सांगाता सायबिणमायचे विणवणेंत तें सुरू करुया. तर मध्यानी मागीर आमी मीस स्टार्ट करुया. त्या दिसा पयलेर सकाळची मिसां हे भाशेन आसतली 7, 8, 9, 15, 10, 15 10-15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी म्हणना हितून मिसां सकाळची 2 आसतात 7 आनी 8. तातूंत तुमच्यान वांटो घेवंक जाता आनी तुमी घेवंक लागलेलीं आसा. तुमचीं नांवां तुमी वॉट्सॅपाचेर आमकां धाडूंक लागलेलीं आसा. तर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर नांव दियात कितलीं जाणां हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान वांटो घेतलीं पळय तीं. आनी ह्या नंबराचेर वॉट्सॅपाचेर धाडूंक जाता तुमच्या 9075212942. वाचपां आतां आमी बरे भाशेन करूंक लागलेलीं आसा. तर तुमकां वाचपां करूंक जाय जाल्यार तुमचें नांव तुमी दिवंक जाय. हे वॉट्सॅपाचेरूच धाडात तुमी ह्या नंबराचेर 9623639257. देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक. उबी रावन आतां आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. 8:16 विस्वासाचो दीस पेज 115.